नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। NET पास भुरग्यांक ॲडमिशनां दिवची याचिकादार भुरगे म्हणटात सुप्रीम कोर्टाचो गोय सरकाराक निर्देश। राजकीय विरोधकांनी प्रकरण पावयले राज्यपाल ACB कडेन। सध्या गोयाक मोपाची गरज ना, गरज पडटा तेन्ना दुसरो विमानतळ पळोवया अशें सांगतले केंद्राक। शाळांचो वेळ वाडोवपाचेर फेरविचार करचो, काँग्रेस विधिमंडळ गटाची भूमिका। चेकोस्लोवाकियाचे चलयेचो बागा गेस्ट हाऊसान खून, इश्ट पुलिसांक मेळ्ळो थिये। चलयेचो खुनी तोच, सांज मेरेन पुलिसांक दिली कबुली। फोंडेचे योगिता नायकाचे खून केशीन महानंद नायकाक दिल्ले जल्मठेपेचे ख्यास्तेचेर हायकोर्टाचो शिक्को। 2009 वाळपय मेळिल्ली योगिताची कूड। आणि भारताचे फुटबॉल टीमीन पयलेच फावट खेळपाची डॉसन फर्नांडिसाक संदीचो पुराय फायदो घेवपाची स्पोर्टिंग क्लबाचे खेळगड्याची मोख। खबरो विस्तारान। NET पास जाल्ल्या भुरग्यांक GMCन ॲडमिशनां दिवची पडटली अशें सुप्रीम कोर्टान गोय सरकाराक सांगला। सुप्रीम कोर्टान याचिका घालपी NET पास जाल्ल्या भुरग्यांनी प्रुडंटाक ही म्हायती दिली। सुप्रीम कोर्टान NET रद्द थारायले उपरांत सरकारान NET पास जाल्ल्या भुरग्यांची ॲडमिशनां रद्द केल्ली। इतले मजगती राष्ट्रवादीन हे प्रकरण राज्यपालाकडेन जाल्यार काँग्रेसीन ACB पुलिसांकडे व्हेला। गोय सरकारान NET पास जाल्ल्या भुरग्यांचे फुडाराविशीं निर्देश दिवपाची मागणी करपी याचिका सुप्रीम कोर्टान घाल्ली। ताचेर बुधवारा सुनावणी जाली। मेडिकल आनी डेंटल MD आनी MS पदवेचे भुरग्यांक ॲडमिशनां दिवपाचो निर्देश सुप्रीम कोर्टान सरकाराक दिला अशें याचिकादार अनीश लवंदेन प्रुडंटाक फोनावेल्यान सांगले। राष्ट्रीय पावंड्यार MBBS पास जाल्ल्या भुरग्यांक आनीक कितें पर्याय आसा ते सांगचे म्हूण सुप्रीम कोर्टान भारतीय वैजकी मंडळ आनी भारतीय डेंटल मंडळाक नोटीस काडल्या। Supreme Court has basically said that our admission should be we should be admitted again into the college. So we are quite happy. And now in the next hearing, which is on Tuesday, it will be decided as to what happens to the other students who have been admitted now. MCI and DCI will be coming to court, one their representative. Finally, what is happening is you cannot keep 90 doctors on 45 seats. इतले मजगती मेडिकल आनी डेंटल MD आनी MS पदवे खातीर NETचे कोफुसांव प्रकरणान काँग्रेसीन भ्रष्टाचार विरोधी फाट्याकडेन फौजदारी कागाळ केल्या। तातूंत मुख्यमंत्री, भलायकी मंत्री आनी भलायकी खात्याचे अतिरिक्त सचिवांची नांवां आसात। सरकारान पळय जे कितें हो निर्णय घेतला हो मालाफायड इंटेन्शनान घेतलेलो आसा, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन हितून आसा आनी इंटेन्शनली कोणाक तरी एक फॅमिली राज आपले सांबाळपाक लागून हो निर्णय घेवन सरकारान संपूर्ण भुरग्यांचेर अन्याय केल्लो आसा। तेची सखोलपणान चवकशी जावची, हितून कोण कोण घुसपाल्लेले आसा पळय ते। राष्ट्रवादी काँग्रेसीन हो विशय राज्यपाला कडेन व्हेला। हे प्रकरणान लक्ष घालचें म्हूण राष्ट्रवादीन राज्यपाला कडेन मागला। We have asked the governor to send a message from Raj Bhavan that such terrorism and a situation of anarchy will not be tolerated by him as the custodian of the state. We have also demanded that he conducts an inquiry as to why the top 13 students did not opt for NEET merit list but went to All India list. Secondly, there are two students, both are girls, who have got postgraduate seats in radiology, for which purpose this whole fiasco is going on, this hera-pheri that is going on, that their lives should be protected. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सध्या गोयाक मोपाची गरज ना, गरज पडटा तेन्ना मोपाचो विचार करूया अशी भूमिका काँग्रेस विधिमंडळ गटान घेतल्या। गोयाक सध्या मोपाची गरज ना ही गजाल CLP केंद्र सरकाराच्या कानार घालतली अशें प्रतापसिंह राणेन उलोवन दाखयला। बुधवारा काँग्रेस विधिमंडळ गटाची बसका आल्तिनार जाली। शाळांचो वेळ वाडोवपाचेर सरकारान फेरविचार करचो अशी मागणी CLPन केल्या। मुख्यमंत्री शाळांच्या वेळेचो विशय प्रतिश्ठेचो मुद्दो करता असो आरोप आदलो शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरातान केला। गोंयांक मोपाची सध्या तरी गरज ना अशी अधिकृत भूमिका काँग्रेस विधिमंडळ गटान घेतल्या। सध्या मोपा नाका ही गजाल केंद्र सरकारा मेरेन पावपाचो निर्णय मंगळारा जाल्ले CLPचे बसकेत घेतलो। We have said MOPA should wait. There is no hurry about it. First, let us complete the
modern terminal at Dabolim, see how it functions, and when the need comes, we'll see, because we have spent so much money on Dabolim. Bombay, they are going to have a new airport. Has it come? It's going to take time. The present airport is functioning. They have spent so much money on that. शाळांच्या वाडयल्ल्या वेळाचेर सरकारान फेरविचार करपाची मागणी विधिमंडळ गटान केल्या. भुरग्यां बरोबर पालक आनी शिक्षकांचे हाल जावपाक लागल्यात. त्या खातीर पयलींच्या वेळा प्रमाण शाळा चालू दवरच्यो अशें बाबूश म्हणटा. Because there is some confusion regarding timings of the schools. A lot of children, small children of the primary school, have to eat their food at about 2:45 in the afternoon. And they have to get up at 6 o'clock in the morning, and little young people have to go to school. The school timings have to be reconsidered. RT Act, you see, already in Parliament they have already said that Goa is having extra hours of teaching. So reconsider the whole thing. See, Right of Education Act, there are so many things in Right of Education Act. If you implement Right of Education Act in toto, I think all the schools will have to be shut down. Now, I don't understand what is the logic of the Chief Minister, for a simple reason. When the Chief Minister, now I think, what when he doesn't know how to go back. You know, now he, since he has already basically made it a prestige issue, I think things of children are concerned. Where education is concerned, you should not take this as a prestige issue. राणे म्हणटा बाजारपेठेत मंदी आनी मायनिंग बंदीक लागून चोरयो वाडल्या. The other things are about law and order also. A lot of house breakings are taking place. This is because of the slump in the market, overall slump. Mining has come to absolutely standstill. I think government will have to act fast to take up the matter at the Supreme Court level and at the level of the central government. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. चेकोस्लोवाकियाचे 26 वर्साचे चलयेचो मंगळारा राती बागांतल्या एका गेस्ट हावसान खून जालो. त्या चलयेचो 19 वर्साचो इश्ट थिये वाठारांत बेशुद्ध पडिल्लो पुलिसांक मेळ्ळो. दोगा जाणांनी आपल्याक गेस्ट हावसांतल्यान उखलून व्हेलो अशें ताणें सुरवेक पुलिसांक सांगलें. पुलिसांनी वचून गेस्ट हावसाची पळोवणी केली तेन्ना तिचो खून जाला म्हूण कळ्ळें. तिचो खून आपणेच केला म्हणपाची कबुली तेच इश्टान सांजे उसरा पुलिसांक दिली. 24 वर्साची चेकोस्लोवाकियन चली आनी 19 वर्साचो तिचो मोगी शेनवारा गोंयांत येवन बागा वाठारांतल्या ग्रीनलीफ हावस ह्या गेस्ट हावसान राविल्ले. मंगळारा सांजे तिचो मोगी थिये वाठारांत मेळ्ळो. दोग जाणांनी आपणाक उबारून व्हरून थिये उडयलो अशें तांणी पुलिसांक सांगलें. गेस्ट हावसाच्या धन्यान ह्या विशीं म्हायती दिली. आनी रावली. मागीर दुसरे दीस म्हाका सकाळीं रातचे 10 कळ्ळें. म्हापशें पुलीस येयले, फोन केलो म्हाका आनी सांगलेलें त्या फोरणार मारला आनी आपल्या थिये व्हरून उडयलो म्हणून सांग. ते बॉयफ्रेंड सांगलें आपल्या कोणें मारलो म्हणून पुलीस सांगलें आनी आपल्या थिये व्हरून दवरलो म्हणून. आनी मागीर 6:30 हांगा आयले ते पुलीस आनी म्हाका पुलिसान म्हाका फोन मारलो अशें जालां म्हणून. आनी मागीर आमी हांगा रावले आनी मागीर म्हापसा गेले पुलीस स्टेशन. भितरूच मारलेले आसले. हय, भितर मारले आसले. मार्केता होरका ह्या चलयेची कूड गेस्ट हावसान मेळ्ळी. ह्या खून प्रकरणाची पुलीस खोलायेन चवकशी करतात अशें पुलीस अधीक्षक विश्राम बोरकारान सांगलें. There is a dead body we have found in this room. The investigation of this case is at a primitive stage. We are doing it. We will refer the dead body for the postmortem examination, and accordingly we will come out with the other more facts to you. Both of them were staying together in this rented room since Saturday onwards, and we are referring the dead body for the postmortem examination. इतले मजगती आपणेच तिचो खून केला अशें तिच्या मोगीन पुलिसां मुखार मान्य केलें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे. मोती दोंगरावेले 210 बेकायदेशीर घरांक बुधवारा नोटीसी दिवन जाल्यो. 10 दिसां भितर तांकां घरां खाली करपाक सांगला. 2 पंगड करून कम्युनिदादीन ह्यो सगळ्यो नोटीसी दिवन सोंपयल्यो. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.